वेगवेगळ्या गुन्ह्या प्रकरणात दिवचल पुलीस एक वॉन्टेड आशिल्लो आनी फाटल्या सुमार 2 वर्सांपासून फरार आशिल्ल्या हिस्ट्री शीटराक निमाणे एकदांचो धरपाक दिवचल पुलिसेक येस आयलें। सतीश गावस अशें ह्या हिस्ट्री शीटराचें नांव आसा आनी 2 वर्सां पयलींच्यान तो सांखळे वाठारांतल्यान फरार जाल्लो। हिस्ट्री शीटर सतीश गावस हो विदेशांत पळून गेला अशी खबर पुलिसेक मेळिल्ली। ताचे विशीं वेगवेगळ्या विमानतळ प्राधिकरणांक माहिती धाडिल्ली। हिस्ट्री शीटर सतीश गावस हाचे आड वेगवेगळे 9 गुन्हे नोंद आसात। तशेंच NIA कायद्या खाला ताचे 8 राज्यांतल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांत केसी सुरू आशिल्ल्यो। तो फरार आशिल्ल्यान फाटल्या 2 वर्सांपासून पुलीस ताचो सोद घेताले। दुबयच्यान परतना मुंबय विमानतळाचेर पुलिसेन ताका अटक केली। मुंबय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मजतीन दिवचल पुलिसेन ही कारवाय केली। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उपअधीक्षक सागर इकोस्कर आनी पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस टिमीन ही कारवाय करून ह्या हिस्ट्री शीटराक धरपाक येस मेळयलें। हिस्ट्री शीटर सतीश गावस हाका धरिल्ल्यान दिवचल पुलिसेचें सध्या अभिनंदन जाता। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हिस्ट्री शीटर सतीश गावस हाका रिमांडा खातीर सोमारा दिवचलच्या न्यायालयांत हजर करतले अशें कळटा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।